अर्बनायज जायत आसा. दिसान दीस नई नई मेगा प्रोजेक्ट, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट्स येत आसा. स्पीकर सर, म्हाजो जो प्रश्न आसलो तो बेजिकली TCP बाबतींत आसलो आनी TCP जो 6 मीटर रोड जे डायरेक्शन जो आमचो द गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2018 हो जो आमकां सांगता त्याच्या बाबतींत आसलो की कंपल्सरी 6 मीटर रोड खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन येता जावं मल्टी ड्युलिंग युनिट येता जाल्यार हेका आसपाक जाय. तशेंच हायकोर्टाची ऑर्डर आसा रीट पेटिशन नंबर 372 ऑफ 2009 हितूनय क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की एक्झिस्टींग 6 मीटर रोड कंपल्सरी आसपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, आमी जो क्वेश्चन घातला तितून थोडे कंप्लेन्स कितल्यो कंप्लेन्स येयल्या काय म्हणून आमी चाललेले 6 मीटर रोडाच्यो. सो तितून आमकां रिप्लाय येयल्यो की 15 कंप्लेनी बार्देसाच्यान येयल्या, बार्देस ऑफिसांच्यान येयल्या TCPच्या आनी दुसऱ्यो एक पेडणेच्यान येयल्या. स्पीकर सर, जे बार्देस ऑफिसान येयल्ले हांव तुमकां सांगपाक सोदतां गेल त्या मेन कंप्लेनी घातलेल्यो आनी आतां 14 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक त्या कंप्लेनीक शो कॉज नोटीस येयला. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले ह्या 2 म्हयने 2-2.5 म्हयनो जो आसा ते 2-2.5 म्हयनो जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो जयदेव हळदणकर हो कितें करतालो. स्पीकर सर, म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो स्पेसिफिकली 6 मीटर रोड्स आसा तेजें इन्स्पेक्शन करता आसतना जे कंप्लेनंट आसा तांकां आपयता, तांकां आपोवन घेता. स्पीकर सर, आनी स्पीकर सर हेजे जो रिपोर्ट आसा तो तांकां दिता आनी जो हेजेर वायलेशन कितें जाला तेजेर एक्शन प्लॅन हो एक्शन कितें घेतलो डिपार्टमेंट. सर, ऑनरेबल बाबा विरेश बोरकराक हांव बेश्टे एक अटेन्शन ड्रॉ करता हावजान व तेणी विशय काडला की तेंचो रेव्होल्युशनरी गोवनाचो अध्यक्ष बाबा मनोज परब तेणी म्हाका फोन केल्लो ऑफिसांतल्यानूच आनी जेन्ना ऑफिसांतल्यान फोन केला हांवें ताबडतोब ताका डेप्युटी टावन प्लॅनराक हांवें डायरेक्शन दिलें की ताका कितें जाय तें ताबडतोब दी आनी तांणी म्हाका सांगलें तो कांयच कॉपरेट करिना. ताका सांगलें ताका इन्फॉर्मेशन जें दिवंक जाय तें दियात. आतां बाब विरेश बोरकरान हो पेटिशन 372 उल्लेख केला हांवें सारको वाचला पेटिशन. आतां म्हाका इतलेंच जाय की हे जे लोक जाय तसो कंप्लेन करता प्रत्येक कंप्लेन हे सारकें आसता म्हणून एलायज्ड कंप्लेन म्हणून आमी उत्तर दिलां. जर बाब विरेश बोरकराक जर स्पेसिफिकली कितें जर म्हाका विचारूंक जाय वायलेशन हे सगळे गोश्टीचेर आमी जे आमचे डिपार्टमेंटाक जे सारकें दिसलें तेणी तें उत्तर दिलां. बट इफ यू वॉन्ट्स टू बी स्पेसिफीक ऑन सम पर्टिक्युलर थिंग what show cause notice has been given late, we will ask them to immediately give show cause notice. But show cause notice दिवपाचे पयलीं थंय वचून व्हेरिफिकेशन करचें पडटा ते सारकें आसा काय ना. जाय ते लोक रोज कंप्लेन करता, कोण शेजारी आपल्या दुसऱ्या शेजारीचेर कंप्लेन करता. लास्टाक ह्यो सगळ्या गोश्टी आमकां लक्षांत घेवंक जाय. हायकोर्टाचो जो ऑर्डर आहा हो व्हेरी स्पेसिफीक ऑर्डर आहा आनी आमी हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे आमी वयता आनी इम्प्लिमेंट करता. हे हायकोर्टान जे ऑर्डर दिल्या ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डराचें कसलेंच वायलेशन आतां पर्यंत आमी करपाक दिवंक ना, डिपार्टमेंटान करूंक ना. पण जर तेंचे कडेन स्पेसिफीक कितें आसल्यार म्हाका सांगचें, हांव उत्तर दितां. स्पीकर सर, मंत्र्यान आन्सर दिलें. स्पीकर सर, स्पेसिफिकली हांव सांगपाक सोदतां कामुले ह्या विलेजीन सर्वे नंबर 172/1 हो सर्वे नंबर आसा आनी थंय दोंगरार एक प्रोजेक्ट येता, एक मेगा प्रोजेक्ट येता. आनी स्पीकर सर, एका एक्झिस्टींग 6 मीटर रोड जो आसपाक जाय तो ना. स्पीकर सर, तेजो जो हें आसा, जो रोड आतां सद्याक आसा तो खूब बारीक आसा आनी तो स्टीप रोड आसा. आनी जो दिल्लीचो जो बिल्डर आसा तो रोड यूज करता तो सातेरीच्या देवळा कडल्यान वयरसून जो इनलिगल कोमुलदादीचो हे जागा आसा थंयच्यान रोड कन्स्ट्रक्शनाक यूज करता. स्पीकर सर, हो जो कन्स्ट्रक्शन आसा हेका TCPन टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्लें आसा. स्पीकर सर, जे जॉयंट इन्स्पेक्शन जे करपाक जाय आसलें म्हणून हेजेर पंचायतीन मिटींग जाली आनी पंचायतीन लेटर केलें TCPक 15 तारखेक 15/7/2023. आनी आतां जो आमकां LEQचो रिप्लाय येयला तितून आमकां कितें येयल्लें आसा की हो जो रोड आसा तो बॉटल नेक आसा म्हणून. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां बॉटल नेक म्हटल्यार कितें 75 जो मिटर आसता तितलो समज पोर्शन आसा नाल्यार त्या बॉटल नेक परमिशन दिवपाक शकता अशी TCPचो कायदो सांगता. सो हो जो कामुल्योचो स्पेसिफिकली कामुल्योचो जो प्रोजेक्ट आसा थंय
75 मिटर न्हू तेज्याकून चड आसा सगळो एंटायर जो स्ट्रेच आसा तो लेस दॅन 6 मिटर आसा आनी मेन जो रोड आसा ताजो भायलो जो रोड आसा तो पासून लेस दॅन 6 मिटर आसा स्पिकर सर. सो स्पिकर सर जेन्ना हो जो रोड आसलो हेची इन्स्पेक्शन आतां आमकां आन्सर येयला तितून सांगलां की आमी इन्स्पेक्शन केलां म्हणून. सो स्पिकर सर जेन्ना हो रोडाचें इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना कंप्लेनंटाक आपयल्ले, कंप्लेनंटाक इन्फॉर्म केल्ले, जो पंचायत आसा पंचायतीक इन्फॉर्म केल्ले, हो आमचो प्रश्न आसा. आनी केल्ले नाल्यार तेजें टेबल करचें केन्ना केल्लें आनी कितें केल्लें तें आनी करूंक ना नाल्यार कित्याक करूंक ना. स्पीकर सर स्पेसिफिकली आता बाब विरेश बोरकरान 6 मीटर रोडाचो विशय ह्या प्रश्नान त्यांनी उल्लेख केला. 6 मीटर म्हणजे तुमचे अंडरस्टँडिंग कितें 6 मिटराचें रस्तो कसो आसचो? स्पिकर सर 6 मिटर जो रोड आसा तो रोड फूल 6 मिटर आसपाक जाय. हांव स्पिकर सर जाय नाल्यार तांकां एविडन्स दिता जाय नाल्यार इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ मिनिस्टर करुया समज आसा काय ना. कितलो स्पिकर सर 3 मिटर्स पासून आसची ना. म्हाका फक्त बाब विरेश बोरकर कडल्यान कळोंक जाय, म्हाका समजूत येवपाक की म्हाका म्हाज्या डिपार्टमेंटान सारकें ब्रीफ केला काय हांव चुकीचें उतरां दिवपाक लागला हावजान की 6 मिटरचो रस्तो कसो आसचो? 6 मिटरचो स्पिकर सर रस्तो जो आसा तो म्हणटा तेका सायडीच्यान हे पासून धरून 6 मिटर म्हणटा. करेक्ट सारकें? सो हो सायडीकचे धरून बसून ते एक गाडी सारकी सादी एक गाडी वयता तितलोच रोड आसा. स्पिकर सर आतांच उल्लेख केला की 6 मिटराचो रोड आसचो. हय इतलेंच. स्पिकर सर 6 मिटराचो रोड थंय ना हो आमी उल्लेख केला. हो परत परत सांगता आनी हांव प्रूव करपाक शकता जाय नाल्यार मिनिस्टरान सायड इन्स्पेक्शनाक येवचो अलॉंग विथ आनी जे तेजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कोण गेल्ले आसा थंय ते डिपार्टमेंटाचे कितें आसा तें प्रूव जातलें. हांव व्हरून दाखयता जाय नाल्यार. बाब विरेश बोरकरचे प्रत्येक केन्नाय तेजे मनान कितेंय विशय आसल्यार हांवें केन्नाय म्हाका सांगला हांवें ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतला. हांवें केन्ना अशें आयज पर्यंत जावंक ना की विरेश बोरकरान म्हाका फोन केला काय आनी कोणी म्हाका फोन केला आनी हांवें एक्शन घेवंक ना. पयर वेन्झीन फोन केले आमी ते वाट काडटा ते कशें ते सॉल्व करपाचें म्हणून ते आतां तो विशय जेन्ना येतलो ते उलयतले. मेन म्हणजे तुका हायकोर्टाचें डायरेक्शन हायकोर्ट ऑल्सो हेज स्क्रुटनायज्ड हे 6 मिटराचें केन्ना केन्ना मिसअंडरस्टँडींग आसता. 6 मिटर म्हणजे 3.5 मिटराचो टार रोड, तेज्या कुशीक 3.5 मिटराचो टार रोड 1.10 ऑन ईच सायड शोल्डर काय फुटपाथ आसूंकूच जाय. त्याच बरोबर जर ड्रेन एंड अदर इज 0.30 ऑन आयदर सायड. म्हणून आमच्या लक्षांत जेन्ना येता की 6 मिटराचोच रोड आसपाचो हांगा डेफिनेशनान चुकता. हे रुल्स रेग्युलेशनाच्या आदाराचेर हांव उलयतां. 8 मिटराचे वेगळे आहा, 10 मिटराचे वेगळे आहा, 15 मिटराचे वेगळे आहा, 20 मिटराचे वेगळे आहा. म्हणून हांव हेजेरूच तुमकां सांगता की जे रुल्स रेग्युलेशन एंड गायडलायना वायलेशन खंयच जावंक ना. जर तुमकां दिसता की हे गायडलायन्स एंड रेग्युलेशन जर तुमी जस्ट एकदां वाचल्यार जर ते गायडलायन्सच्या भायर वचून आमी खंय तरी परमिशन दिल्या हांव तुज्या वांगडा खंय येवपाक तयार आहा. तूं म्हाका एक स्पेसिफिकली लेटर बरें प्रोजेक्ट वायज तुवें ऑलरेडी उल्लेख केला, मनोज परबान पयर सांगला. त्याच बरोबर म्हाका एक्झॅक्टली परत कारण ह्या रिप्लायन रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आनी एक विशय काडलेलो तो विशय तुम्ही ऑलरेडी कंप्लेन केले तेजी चौकशी केली तेजे बी उत्तर आहा. आनी त्याच बरोबर हे जे डेफिनेशन जे आहा ह्या डेफिनेशनाच्या भायर वचून खंयच आमचें डिपार्टमेंट करिना. जंय खंय चुकला आमी तेजेर कारवाय करता. स्पिकर सर जशें मिनिस्टरान आश्वासन दिलां म्हाका त्या भशेन हांव तांकां लेटर करता तेंच्यांनी येवचो आनी पळोवचो. आनी जशें मिनिस्टरान सांगलां की सायडीच्यान ताका हें आसपाक जाय जागा आसपाक जाय तशें कांयच ना. येवन जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन करतले तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें आनी ऑफिसर जे टावन डेप्युटी टावन प्लॅनर कितें पळोवन येयलें आनी कितें पळोवंक येवंक ना तें सारकें. सर हांव ऑनरेबल विरेश बोरकर वांगडा ह्या फुडल्या म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्यान असेंब्ली आसतनाच हांव वचून येता. ओके स्पिकर सर म्हाजो जो लास्ट हें आसा स्पिकर सर तसो आनेक जो इन्सिडंट आसलो आनेक कंप्लेन घातलेली तो म्हणजे नेरूल विलेजीन सर्वे नंबर 15/2A ह्या विलेजीन रोहन कालांगुटकरान हेणें कंप्लेन घातलेली. आनी ही जी कंप्लेन घातलेली तेन्नाय सेम टावन डेप्युटी टावन प्लॅनर आसलो जयदेव हळदणकर हो सेम आसलो. आनी त्या टायमारूय तें इन्स्पेक्शन जालें म्हटल्यार ताका 2020 घातलेली 2022 मागीर ताका ऑर्डर काडली. म्हटल्यार 1 वर्स ताका सायड इन्स्पेक्शन करचें पडलें वयचें पडलें परत डिपार्टमेंटाक धरचें पडलें. आनी त्याच डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडली की अबियन्सान दवरला म्हणून.
स्पीकर सर हे प्रूव करता की जो डिपार्टमेंट आसा जो ऑफिसर्स आसा हे आपणाचो जो काम जे आसा ते सारकें सिस्टमॅटीक करना हे क्लियर कट प्रूव जाता कित्याक तेणेनूच परमिशन दिल्या तेणेनूच टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या आनी तोच ऑफिसर जेन्ना कंप्लेन घातल्यान कंटिन्युअसली फॉलोअप केलो तेजो प्रश्न कितें? तेज्या नंतर तेंच्यांनी ऑर्डर काडली एबियन्सान दवरिल्लो प्रश्न कितें? स्पीकर सर म्हाजो क्लियर कट प्रश्न आसा की हो जो सरकार आसा हो जो डिपार्टमेंट आसा मिनिस्टर आसा हो ह्या असले ऑफिसर जे जाय तशी म्हटल्यार ऑफिसान बसता सायडी पळयना कांय पळयना जावं कितें करता हांव तें उत्तर उलयना कितें करता तेजेर कितें एक्शन घेतलो आनी हे जे 6 मिटराची परमिशन दिल्ली आसा हेजे पयलीं विथआउट एक्झिस्टींग 6 मिटर नासतना परमिशन दिल्ली आसा तेजेर एक्शन कितें घेतलो तेंची रिवोक करतलो काय ना ह्यो म्हाका उत्तर जाय बिकॉज हावजान विरेश बोरकरान जो मुद्दो मांडला त्या एकूच हांव ताका अश्युरन्स दिवं शकता की जो डेप्युटी टावन प्लॅनर सायटीर वयतलो इन्स्पेक्शनाक तेजो स्टॅम्प आनी तेजे सिग्नेचर आसतले तो तेज्या लेवलार हे दिना ते सरकारा कडेन येता सरकार मागीर परमिशन दिता अभियानसान दवरून तुजें जर कितें स्पेसिफीक असल्यार तेजेर कारवाय करपाक कांय हरकत ना तूं जर म्हणटा ऑफ हँड बेश्टे आतां आयज एसेंब्लीन आहा म्हणून हांवें सांगलें तुका हांव विथड्रॉ करता बी म्हणून तूं म्हाका पत्र बरय तुजे प्रत्येक एक्शनाचेर कंप्लेनाचेर आमी एक्शन घेतल्या प्रत्येक गोश्टीचेर जे तुवें सांगलें व्हडले कोण करूं शकना त्या तरेचे डिसिजन आमी घेतल्या पूण कितें आहा की पयलीं जर डिसिजन जर जाला तेजेर परत एकदां कशी कारवाय करपाची ते तुमी तुमच्या पत्रान बरोवन दियात तेजेर हांव बरोबर जाग्यार घालता श्री Alex Lawrence, Alex स्पीकर Lawrence. सर स्पेसिफिकली हो Alex जो Lawrence. ऑफिसर आसा हे ऑफिसर अशें जे करता तेंचेर कितें एक्शन घेतले तो आन्सर मेळूंक ना म्हाका ऑफिसर जर सापडले कितें तरी चुकीचें करतना काय फायल मिसरिप्रेझेंट करून आमकां जर दिल्यार आमी तेंचे एक्शन घेतले सस्पेंड करून घरा बसयता Alex Lawrence. हितून प्रूव Alex स्पीकर सर Lawrence. हितून प्रूव जाता जालें. न्हू ऑफिसर इन्वॉल्व आसा म्हणून बरोबर आहा, पूण ऑफिसर इन्वॉल्व नासल्यार कशें हे केल्लें येस विरेश बाब बसून घे. मेन म्हणजे कितें आहा की तूं जे सांगता तेजेर कारवाय हांव करताच पूण ऑफिसराचे खंय चूक गावल्यार तेजेर डिपार्टमेंटली कितें करूंक जाय करता आमी Yes, Alex Lawrence. On the issue of 6 meter road, Speaker sir, ekda regional planning chair, it is mentioned some roads which are not 6 meters are deemed to be 6 meters. Provisional, yeah. Provision is for 6 meters. Will the minister consider